जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. झेडेकिया जुडाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हनान्या गिबयोन गांवाचो प्रवादी यादनिका हुजीर आनी सगले पोटचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमायसा कडेन असो उलयलो. दोळबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. हीं आयदनां नबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जागावेलीं व्हेलीं. जुडाच्या राजाक जेकोन्याक जोकीच्या पुताक आनी बाबिलोन्याक व्हेले. जुडाच्या सगले निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पोराच्या मंदिरान यादनिका हुजीर आनी सगले पोटचे मुखार जेरेमायसान हनान्या प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करूं सगल्यांक तितलीं उतरां सर्वेस्पोर शाती पावों. आनी सर्वेस्पोराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगल्या निर्वाशांक बाबिलोनीन थावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगल्या पोजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चित्तान आयक. मागात हांव तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबा देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता. तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हनान्या प्रवाद्यान जेरेमायसाचे मानीर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगले पोटचे मुखार हनान्यान म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नबुकदनेझर बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांव मोडटलों आनी सगल्या राष्ट्रांच्या मानीन व्हेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमायस प्रवाद्यान आपली वाट दवरली. जेरेमायसाचे मानी वेलें जूं हनान्यान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमायसाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हनान्याक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जूं मोडलें बरें आसा. आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जूं करतलों. कित्याक दोळबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नबुकदनेझराची चाकरी करूंक ह्या सगल्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांवें लोखंडाचें जूं घालां. ती ताचे ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यंत दिल्यात. जेरेमायस प्रवाद्यान हनान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनान्या, आयक. सर्वेस्पोरान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही परसा खोटेपणान समजता आनी सोत मानता. म्हणटूच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय. कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयल्याय. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फुटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर.
उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिलें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावतां. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावन दी. तुज्या नेमान पोरमोळें सोलून काळीज म्हजें पातका वीण जावन दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नोस्ते मनीस म्हजे वाट लावंक दोडी मानता, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे खुशीचेर आसा. तुज्या कायद्यांचेर पाठ करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजुणी दिताय. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातार जुआंचे मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एका एकसुरे स्वातेर कोडसुरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोंगरां धांवन ती ताचे फाटल्यान पांया वाटेन चलून गेलीं. होड्यावेलो देंवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुरचुरे धरून ताचे वायटेकारांक बरें केलीं. तिनसां तांचे शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, हे एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामणीन वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमच्यान तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, तीं हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासली आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी सिसांक दिले आनी सिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोत भरलोले पांटल्यो बायल्यांक आनी भुरग्यांक दरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू पोरचेक चुरचुरता. हें जेजूचें चुरचुरप न्हयच फकत एक मनशाळी भावना, पूण जेजूचें व्हरतेपण. म्हणजे जेजू भावनाचेर वावुरता आनी कोरण्यांनी चुरचुरे करून दाखयता. लाजार ताचो इश्ट मेलो तेन्ना जेजू दुखी जालो आनी जेजून ताका जिवंत केलो. नाहीमचे विधवेचो पूत मेलोलो पळोवन जेजू चुरचुरलो आनी ताकाय जेजून परत जिवीत दिलें. जेजू कोरण्यांनी मनशाचें दूख हळू करता, तांच्या भारांतली तांकां निवारता. पोरजेची बूक जेजू मारता, तांच्या जिवितांतलें रितेपण भरून काडटा.
जेजू पोटचे लागीं आसलोले फकत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो घेवन 5,000 लोकांक जेवण दिता. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी मनशाची परिस्थिती पळोवन चुरचुरता, कित्याक आमकां क्रिस्ती काळीज वो अंतस्कन आसा. पूण फकत चुरचुऱ्याचे भावनांनी आमच्यान रावूंक जायना. जें कितें आमच्या भावां भयणींक तांच्या कोश्टा त्रासांतले, तांच्या आडकोळींतले भायर काडूंक, तांच्या जिविताचें ओजें हळू करूंक कोरण्यांनी आमच्या जोण एकल्याची कुवेती प्रमाणे करूं येता तें आमी करूंक गरज. आमच्या ल्हान ल्हान उदारपणाच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं जेजू जायते मनशांक आपलें बरेंपण वांटूंक रावता. म्हजो थाराव: जेजू तुजो नीज पाटलाव करून गरजेवंता सवें हुस्को दाखोवंक आदार दिवंक हांव वावुरतलीं.